जानेर 2022 जाहीर केल्ल्यो वॅकन्सी भरूंक गोवा स्टाफ सिलेक्शन आयोग कायद्यांत चवथे फावट राज्य सरकारान दुरुस्ती केली। आतां सी कॅटेगरीचे पोस्ट भरूंक खात्यांक मेकळीक। SSC कमिशन बायपास। तेवटेन पणजे महापालिका कायद्यांतय दुरुस्ती केल्या। आतां वॉर्डांचें डिलिमिटेशन राज्य वेंचणूक आयोग करतलो, DMA न्ही। केंद्राची PM सूर्य घर स्कीमय गोंयांत घेतली। कॅबिनेटांत बुधवारा कांय म्हत्वाचे निर्णय जाले। गोवा स्टाफ सिलेक्शन आयोग कायद्यांत वट्ट चवथे फावट बदल। हे दुरुस्ते वरवीं सी कॅटेगरीचे पोस्ट खंय खात्याक भरपाक मेकळीक। 8 जानेर 2022 पयलीं जाहीर जाल्ले पोस्ट खंय खात्यांनी भरचे। इंटरव्ह्यू घेवपाचो संबंदीत खात्याक अधिकार 31 ऑक्टोबर 2024 पयलीं भरचे रिते पोस्ट। पणजे महापालिका कायद्याचे दुरुस्तीक मंजुरी। हे दुरुस्तेत महापालिकेचे कामकाज आनी हेर मुद्द्यांचो आस्पाव। वार्डाचे डिलिमिटेशन राज्य सरकारा कडेन विमर्श करून राज्य वेंचणूक आयोग करतलो। हाचे पयलीं डिलिमिटेशनाचो अधिकार पालिका प्रशासनाच्या संचालकाक आशिल्लो। दर वर्सा 31 जानेरा पयलीं CCPन वर्सुकी प्लॅन जिल्लो प्लॅनिंग कमिटीक दिवचो पडटलो। केंद्र सरकाराची PM सूर्य घर मुफ्त बिजली येवजण गोंयकारांक पावोवपा खातीर गोंय विनामुल्य वीज येवजणेंत आस्पाव। हाचे पयलीं दर्यादेगांचेर शेक उबारपा विशीं कायद्यांत ऑर्डिनन्स हाडून दुरुस्ती केल्ली। ह्यो दुरुस्त्यो विधानसभे मुखार येतल्यो म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।